मोगाच्या आबा भयणीनो, आमकां थोडी अपटी बरी क्रिस्तांव जिणी जियेचे आनी फळादीक सेवा करीचे, बरी क्रिस्तांव जिणी जियेचे फळादीक सेवा करीचे म्हणली एक आशा आसता. पूण आमकां भोगता काले म्हळ्यार म्हजेर तें जायना, सलवणी जायना म्हूण भोगता. हें भोगल्या तक्षणा तुवें एक सत सोदून काडल्या बरी जालें, सत सोदून काडल्या बरी जालें. आनी तें सत तुका कळ्ळें, म्हजेर जायना म्हूण कळ्ळ्या तक्षणा मागीर तूं आमकां कालें म्हणटा म्हळ्यार तें जिवंक जाता. कित्याक म्हळ्यार बरी जिणी जिवंक आनी बरी क्रिस्तांव जिणी जिवंक आमचेच तेकीन जायना. कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलां पळयतात एक ही जिणी जिवंक आमकां आमी जिणी जिवोवच्या बरी करतलो एकलो आसा. कोण तो पळयतात तो आमकां ही खरी क्रिस्तांव जिणी जिवंक आनी फळादी सेवा करूंक तो आदार कुरपा बोळ त्राण सगळें दिवचो तो आसा. देखून जेजून म्हळें शिसांक एक मंदाब्यान दिलो, वसा तुमी सगळ्या संवसारार आनी स्वार्थ प्रगट करा म्हणून. ह्यो व्हडलें मिसांव तांकां दिल्लें. पूण देव सोम्या गोतालें तांकां जायना म्हणून, शिसांच्या मतींत गेले आमकां जायना म्हणून. जेजूक देखून म्हणालो तुमी राका पवित्र आत्मो तुमचे रेता वरेग तुमी राका, तो आयल्या उपरांत तुमी करतल्यात म्हूण. वय आनी आजच्या वाचपांत आमी आयकता हांव धर्मदुताच्या कृत्या पुस्तकांत 1 अध्याय 4 ते 8 श्लोक, 4 ते 8 प्रत्येक जण 8वी श्लोक. आमी नियाळटना कळटा शीस मागोन आसतना पळयतात आयलो आनी तांणी वचोन देवान जेजून मिसांव केलें, संवसारांत जेजून दिलें मिसांव तांणी जारी केलें आनी हारी लोक क्रिस्तांव जालो इगर माता बरोवन सगळ्यांतल्यानी पासारून गेली इगर माता. तशेंच देवान दिल्लें मिसांव आमकां करूंक जाता पळयतात आयिल्ल्या वेळार, पळयतात आमचेर गेल्यार. देखून आमचेच तकी आमकां तांक ना, पूण पळयतात आमकां तांक दिता, ताका सकता ताच्या तांकीन आमकां करूंक जाता. देखून आमकां थोडे फावटी सेवा दिता आसतना ही बोगणां येवंक पुरो, खंय एकाडे आमी इगर्जेन सेवा कुटुंबां सेवा दिता आसतना आमकां बगूंक पुरो कालें म्हळ्यार आमकां जायना म्हूण बगूंक पुरो. वय आमकां पुरो जाता थोडे फावटी आमकां पुरो जाता म्हणल्यार आमकां बगूंक पुरो जाता म्हूण आमकां पुरो जाता जावंक पुरो, पूण आमी जोरोवन वचना. आमकां पुरो जाता आमी जोरोवन वचना. आमकां दोशी जाता थोडे फावटी आमकां दोशी जातात, पूण आमी देदेस्पोर जायना. दोशी जातात आमी देदेस्पोर जायना, पूण आमी थोडे फावटी देवाचेर भार घालता. देखून आमी देवाचेर भार घालता. देखून ह्या परिस्थितींत आमकां परिस्थितीचेर आमी भार घालूंक सड्डू वचना. परिस्थिती म्हळ्यार पयशे नात, उणें पडटात कोण ना, आनी भुरग्यांक काम मेळटा गी ना गी, आतां मायन बाब पिडेस्ताल्यांत पळोवंक कोणी नात, हांवें तोटाचें काम करचें, माय बापा पळोवचें म्हाका जाता गी म्हणून. आनी थोड्या कडेन ताची आवय बापाय आसा, एकलोच पूत तो, ताची आवय आसा, ताची बापाय आसा पिडेस्ताल्यांत ती. तशेंच बायलेचें एकल्यान दुतें, ताची आवय बापाय येवंक नांगत आसात, ताची जतनगणेचे चार मलगडी एकाच घरांत आहात. आची भुरगीं गोवाणी बायल तोट हें म्हाका जाता गी म्हणून. पूण त्या आमी परिस्थिती पळयना, येंपरा पळयना, देवाचेर भार घालता. देवाचेर भार घालतना येंपरा आमकां सड्ड आमी गामान दिना. वय देखून दुसऱ्यांक जालें म्हळ्यार आमकां थोडे फावटी आमकां आपाधैर्य येना, आमकां बेन दिसना. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय पळयतात आसा, काम करता तो त्राण दिता, पळयतात सोण घालना म्हणल्यार आमकां घट्ट बगता. आमकां तें बेन दिसना, आपाधैर्य येना. तें आमी कान करता म्हळ्यार आमी देवाच्या बोळान चलतना, देवाच्या वाटेन चलतना, देवाचें ज्ञान ताची जाणवाय घेवन आमी मुखार वेताना आमकां देवान दिल्लें मिसांव करूंक जाता. वय आमी बायल्या संगती परवां करिना, देवाच्या वाटेर आसा, देवाची जाणवायेन आमी करता. देवाचेर भार घालतना आमकां बायल्या संवसाराची तो कितें म्हणटा वो कितें म्हणटा तें जाता म्हळ्यार आमी परवां करिना. बगर आमी मुखार येता, बरें काम कर मुखार येता. वय मुखार येता आमी. तशें आमी एकसुरें नांव म्हणलें आमकां बगता, पळयतात आमचें तें आसा म्हणलें बगता. हांव एकसुरो ना, आमी एकसुरो ना म्हणटाना आमकां एक धैर्य येता. पळयतात म्हज्या भितर आसा म्हणलें येता धैर्य येता. देखून मोगाचें न्हू आमी पळयतात ताचे सकत आमकां जाय, ताचेर भार घालया, ताचो सगळो भार ताचेर घालया आनी ताचेर भार घालून आमचें मुखलें मिसांव काम आमी करया. आमेन.